की जे कोणी ह्यो फायल्यो जांकां पब्लीक जाल्ल्यो नाका, पब्लीक डॉमिनान गेल्ल्यो नाका आनी ह्यो फायल्यो आपल्या हातीन घेवपाचे प्रयत्न करतले. पयलींचो इतिहास सगळो तेंच्या ह्या लोकांचो पळयलो सगळ्यांचो जाल्यार आमच्या गोंयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हाका धोको आसा आनी त्या खातीर आमी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देशाच्या राष्ट्रपतीक आमी एक पत्र बरयलां आनी त्या पत्रान आमी मागणी केल्या की जी सुरक्षा मुख्यमंत्र्याक आसा ती वाडोवपाक जाय आनी बरी ती सुरक्षा दिवपाक जाय. ऑडियो क्लिपांतलो आवाज आपलो न्हूच म्हूण विश्वजितान दावो केल्लो. मात त्या ऑडियो क्लिपाची मिस्टर एक्साची विश्वजिताची कसलीच चवकशी जाल्ली ना म्हूण काँग्रेसीचो आरोप. इतलेंच न्हू, आज 3 दीस जाले जेन्ना गोंयचे मंत्री बाब विश्वजीत राणे सांगलेलें की जी ऑडियो क्लिप आसा जी आपल्याची न्हू म्हणून. सो हांव म्हणटा 24 hours जाल्या भितर 24 तासां भितर FIR कित्याक जावना. तो मिस्टर एक्सा कडेन कोणा कडेन उलयल्लो, आयज तुमचे कडेन SIT, ATS कसली एजन्सीज आसा. कित्याक त्या मनशाक जे तुमी इन्व्हेस्टिगेशन करून लोकांचे मुखार आनी देशाची जनतेचे मुखार जे आसा हें सत्य तुमी कित्याक हाडूना. हे विश्वजीत राणेक इमिजिएटली म्हाका दिसता की मनोहर पर्रेकरान जे आसा येदो व्हडले तेजे आरोप केला म्हणून इमिजिएटली एका सॅक करपाची गरज आसली. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.